दिव्यवाणी 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 मुखेच्या बाबूईनो या अनिश्चिताचो काल अनिश्चिता सगळ्यांनी बरोवन गेला पुरवां कितेंगी पयल्या कितेंगी म्हणून आमकां कळनातल्या ह्या वखदां अनिश्चिता सगळ्यांक अनसर्टनटी सगळ्यांनी पयल्या काम आसा की ना गी पयल्या गॅस मेळत की ना गी पयल्या भुरग्यांक इस्कॉलान सीट मेळत की ना गी भुरग्यांक शिकल्या भुरग्यांक काम मेळत की ना की म्हणून निगंट सांगोंक जायनातलो वेळ काडवो भायर गेल्यान मस्तू भुरग्यांक काम नासतना काम सोदून भायर गेल्यान घालपाक गेल्यांत आनी लंडनांत आनी परगांवांत जर्मनींत सगळेंतल्यान आसात भुरगीं कामां नात आनी गेल्ल्या भुरग्यांक कामां नासतना तांचें आतां एक वर्स अवधी दिल्या काम मेळनातलें ताणें फाटीं येवचें म्हणून कितलीं भुरगीं मागा फादर म्हूण फोन करतात देखून आमी एक स्पेशल आराधनाचें एक मागणें दवरलां आराधन दवरलां ह्या भुरग्यां खातीर मात दुसऱ्यांक खंयचेंय मागना तरणाट्यांक मात्र एक मागचें देखून तुमच्या घरांत हांव सांजेच्या 7:30 वरार जाता जाल्यार आमच्या मागण्याक आमच्या आराधनाक तुमी हात मेळयचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता आमी जेजू लागीं मागता तुमच्या घरांत हांव ह्या भुरग्यांक कामां मेळच्या खातीर तुमी दायकन आमच्या सांगाता मेळोन मागाचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती देखून ह्या मागणें करता आमी ह्या भुरग्यांक काम मेळच्या खातीर ह्या अनिश्चित त्या कालाच्या वेळार ह्या वेळार गल्फांचो झुजू आनी युक्रेनांत झुजू रशियान झुजू हे झुजाच्या वरवीं जायते गांवांत जायतो दुडू तेंकर जाता देखून हांगा भुरग्यांक अवकाश करून दिवंक कामाचे अवकाश करून दिवंक आतां ह्या परिस्थितीर कश्ट जाल्यार सोदूंक कश्ट जाता देखून फोकस गांवांत सगळ्या झुजांचेर केलां झूज रावोन भुरग्यांक बरें काम मेळचे खातीर आमच्या सर्दींच्या बापा लागीं आमी कालतेपणी मागया सोमी सर्गार्थावन बेसांव घाल आनी आमच्या भुरग्यांक आदरण काम मेळच्या जाग्यान व्हरून दी म्हूण मागया बापा तुजें विशेश बेसांव काम सोदतेल्या आमच्या युवा जाणांचेर घाल काम सोदच्या युवा जाणांचेर तुजें कुरपेचें बेसांव तुजें विशेश बेसांव सोम्या त्या भुरग्यांचेर घाल काम सोदच्या युवा जाणांचेर घाल ह्या अनिश्चितताच्या काळार अनसर्टनी वेळार तीं काम सोदतात तुजें बेसांव तांकां गरजेचें तें बेसांव तुजें कुरपेचें बेसांव विशेश बेसांव तांचेर घाल तीं कामाचो अवकाश सोदून आसतना तांचें समाधान तांणी वगडें अशें तांकां तें समाधान तुवें दिल्लें तांच्या काळजा मनान उरोवंकचें तसलें बेसांव तांचेर घाल सोम्या तांच्या स्किल्स तांची टॅलंटां कशीं आसात की ताका मॅच जावचें तसलें बरें काम तांकां जोड दी तांकां जाय जाल्लें तांकां तांच्या जिणेंत जाल्ले सेटबॅक्स म्हळ्यार तांणी काल चिंतलें कितें जावना सेटबॅक जाल्यात चिंतिल्लें आशिल्लें काम मेळोना इतले कश्ट काडून शिकोवन पयशे बांदून भायर गेल्यांत तांकां सेटबॅक जालां आशिल्लें काम मेळना देखून तांणी त्या सेटबॅका वेळार तुजें बळ मात तांकां उपकारा पडटा तुजें बळ दी जेजू तुजें बळ तांकां दी सोम्या तांकां सपोर्टू कर आनी सपोर्ट कर तांकां धैर्य दिवन तांकां उत्तेजन दिवन तुजो सपोर्ट दी जेजू थोड्यांनी धैर्य चडलां थोड्यांक निरुत्साह आयल्या थोड्यांक उत्तेजन जाय जेजू धैर्य जायचें तें रावोन तूं सांगता आसाय म्हणलें धैर्य तांकां दी उत्तेजन दी आनी ती एकसुरी ह्या कश्टा वेळार ती एकसुरी नात तुज्या वेंगेंत आसात म्हणलो विश्वास तांकां दी तूं तांच्या बगलेक रावलाय तांकां आरोम धरलाय तुवें तांकां पोटलून धरलाय म्हणलो एक तांकां बावार्थ तांकां विश्वास दी जेजो पातयेनी दी जेजो तीं जाणां जावन दित तूं विश्वासीपण असो देव तुजें विश्वासीपण तीं भुरगीं हे युवा जाणां जावन दित आमचो देव विश्वासी म्हणून दाविदाक तुवें विश्वासी म्हूण दाखोवन दिलोय ताणें कश्टांच्या आसल्या वेळार तुवें कितें दिता म्हूण बसयलें तें ताका दिल्ल्या वेळार दावीद म्हणलो किर्तनांत म्हजो देव विश्वासी देवाचें विश्वासीपण हांव मानतां मरा पर्यंत हांव तें मानून घेता म्हणलो तो देवा तांकां युवा जाणांक फुलफिलमेंट दी युवा जाणांक तृप्ती दी बरें काम मेळचें बरें तांकां तांच्या जिणेंत फुलफिलमेंट तृप्ती दी तुवें दिवचो त्या एका वेळा घडयेक तूं काम दिवचो एक वेळ घडी आसा त्या वेळ घडी युअर टायम ताका राखोवंक वेट फॉर त्या गॉड्स टायम तें राखोवंक तांकां करपा दी तुजें डिवायन प्लॅन सद्दींचें डिवायन प्लॅन तांच्या जिणेंत जारी जावन दी
तुजें डिवायन प्लॅन म्हणल्यार आसा तें डिवायन प्लॅनाचें तांणी पातयेन दवरून दी. या आमी मागणें करता सगळींच्या आमच्या मोगाळ बापा आब्बा बापा हे मागणें आमी करता तुज्या पुताच्या नांवान पुताच्या बळादीक पवित्र नांवान महिम्याच्या नांवान आमी हे मागणें तुका समर्पिता. आमेन. मोगाच्या बाबा भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिणेंत समाधान ना, सुख समाधान ना आनी आमच्या जिणेंत एका तरेचो उल्हास उणें जाला. आमचो संतोश आमचें हॅप्पिनेस उणें जालां म्हणून थोडीं सांगतात. कुटुंब घट्ट करचें, कुटुंब एकवटोवचें, कुटुंब बळादीक करचें, 3 लक्षणां आसात मोगाच्यानो. 3 लक्षणां कुटुंब घट करचें 3 लक्षणां आसात. 3 लक्षणां आमच्या कुटुंबांत आसात गी म्हणून आमी सोदून काडचें आनी आमचें कुटुंब बळादीक करचें, आमचें कुटुंब एकवटीत करचें आनी आमचें कुटुंब तें बलिश्ट करचें. देखून हे 3 गूण आमच्या कुटुंबाचे 3 मोतयां म्हणयत. आमचें कुटुंब आमचें मोती, व्हडलें मोती. हें कुटुंब आमचें मोती पगजलचें आमचें बदीक आमचें कुटुंब बरें आसा जाल्यार आमी समाधान आसा. कुटुंबांत शांती समाधान आसा जाल्यार आमी आसा. देखून आमचें कुटुंब शांती समाधानाचें भद्र वायट सत्तेंतावन दुस्मानातावन भद्र जावन आमचें कुटुंब राखचें जाल्यार आमचें कुटुंबां बदीक कसलें तें. देखून कुटुंबां बदीकांत देव आमी कुटुंब घट करचें, कुटुंब बदीक मोलादीक बदीक करचें. 3 लक्षणां. पयलें लक्षण चिंता पयस करची. ह्या अनिश्चितेच्या काळार चिंता पयस करचें, चिंता सोडिचें म्हणून स्वामी सांगता. माथेवाच्या वंजालांत 6 अध्याय 3 आनी 4 श्लोक. फाल्यांचें चिंता करिनाकात. हर एक दिसा तशेंच दोशी, हर एक दिसा ताचेच रगडे, हर एक दिसा ताचेच तोंदरे, ताचेच समस्ये आसात. देखून फाल्यांचें चिंतून तूं चिंता करिनाका. फाल्यांचें चिंतून बिलकूल चिंता करिनाका म्हणटा सरस्पोर देव. फुडल्या विशीं चिंता करची. आमकां सोम्यातावन एक करपा फुडल्या विशयांत चिंता करची न्हय म्हणून सोम्यातावन आमकां मेळना तें बेसांव. पळय आतां फुडल्या जिविता विशीं म्हज्या फुडल्या जिवान कितें जाताली चिंता केल्यार आतांच्या घडयेंतावन हांव पयस सरतां. देव आतांच्या घडये काम करता. ह्या घडये देव काम करचो देव म्हूण सांगता तो. ह्या घडये हांव तुज्या सांगात आसा, ह्या घडये तुजे थंय काम करता. देखो आमचे थंय तो ह्या घडये काम करता. देखून आमच्या जिणेंत ह्या घडये तो काम करता. देखून ह्या घडी आतां पयल्या चिंतल्यार ही घडी सुटता. देवान काम करची घडी आमी समृद्ध रावन ती सांबाळ व्हरचें. ते बेन भिरांत आकांत सोडून सोडिचें आमी. आमच्या खयल्या आकांत आसात, खयल्या आमी भिरांत आसा ते आमी सोडून सोडिचें. देव तुजो मुखलो फुडार आपल्या हातांनी घेवन आसा. देव आमचो मुखलो फुडार आमचो मुखलो फुडार ताच्या हातांनी तो हातांत ती दुनिया हातांनी तो घट्ट धरून आसा. हें आमी पातयेचें. हांवें खेदाळ फावटी जेजू म्हाका फाल्यां कितें गी तें तुज्या हातांत आसा. हांव भियेना, हांव भिरांत येना, आकांत करिना. हांव पातयेता सोम्या म्हजो फुडार तुज्या लागीं आसा, तुज्या हातांत भद्र आसा. सोमी कंट्रोल करता, म्हजें फ्युचर तो कंट्रोल करता ताच्या हातांत. देखून हांव ताचेर पातयेतां. तो म्हाका गायड करता, तो म्हाका प्रोवायड करता, तो म्हाका गायड करता. आमी खंय वचचें, खंय वचून वचो, खरें करिचें, खरें करून वचो, हें खरें डिसिजन हांवें काडचें तें सगळें तो गायड करता. हांवें खंय विंचोणी करिचें, वसाचें की नाका, खंयचें विंचोणी करचें तें सगळें तो म्हाका गायड करता आनी तो प्रोवायड करता. म्हाका जाय जाल्यार कितें गी त्या घडये मेळच्या बरें करता. हर एक ट्विस्ट टर्न सडन गुंतात ते. काम करून आसतानाच सडन बरें चलतालें. हांगा गांव पयशे धाडटलो आनी रीण फारीक जावन आयलें आनी काय 5 लाख उरल्यात. घर बांदले रीण 5 लाख उरल्यात. त्या म्हणटा सडनली पण काम गेलें. सडन टर्न येतात, सडन ट्विस्ट येतात, सडन गुलें जिवांत कांगाल जाल्लें बरें जालें ताचें. हांव पळय हागी मोगाचें न्हू आनी एकलो बिजनस करना जालो. सडन बरो बिजनस ह्या 3 म्हयन्यांनी सडनली बिजनस गुलें टर्न जाला. आतां कांय बिजनस जातना पूर आनी कडेन येतात. थोडे फावटी संबंद बरो पती पत्नी मदें भायल्या गांवांत काजार जावन गेल्ली, बरो संबंद जालो. संबंद गुला आतां गुलो टिशीन गुला. आतां कांय संबंद ना. देखून
ताच्या बळाचेर आमी समेस्तांनी देवाच्या बळाचेर मालवाजे ह्या घडये. चिंता सोडीचे, बेंबिरां सोडीचे. देवाच्या बळादीक तो ही स्ट्रॉंग बळादीक देव. ताच्या बळादीक खांद्यार हांवें मालवाजे आनी हांवें म्हजी तकली ताच्या खांद्यार तेंकीचे आनी लीन करीचे. लीन म्हळ्यार ते म्हजी तकली ताचेर तेंकीचे. हें आमी करें. पयलें लक्षण बळादीक कुटाम बांदचें, बळादीक जिवीत बांदचें. हें पयलें लक्षण. बळादीक जिवीत बांदचें, बळादीक कुटाम बांदचें. दुसरें लक्षण जावन आसा कोणाच्या हेरांची जडटी करिनाये, कोणाक आमी जड्ज करिनाये. माथेवाच्या वांजेलांत 7 अध्याय 12 श्लोक सांगता. जेजू सत्राय दिता हेरांची कशी जडटी बिलकुल करिनाका. हेरांची जडटी करिनाय कशी करताय पळय तशीच तुजी जडटी जातली. देखून हेरांची जडटी करिनाका. तुवें प्रयोग करताय कशें हेरांचें मापान करताय, हेरांक कशें मेजून दिताय पळय त्याच लेखान तुका मेजून तूं दितले, तुजी जडटी जातली. कित्याक जडटी करनाका म्हळ्यार जडटी करतना हांव तो सारको म्हणलें एक प्रायड, एक गर्व म्हज्यान समा, हांव तो समा सारको, हांव तो बरो म्हणलें एक प्रायड म्हळ्यार गर्व येता. आनी सेल्फ रायचियसनेस म्हळ्यार आमी हांव आपूण तो सारको मनीस म्हूण आमी लेखचे. सेल्फ रायचियसनेस. देखून ताच्या बदलाक जर तर तुवें सेल्फ रायड करिनाय जाल्यार देव कितें करा म्हळ्यार ताची दया तुज्या काळजांत आसा जाल्यार ताची एम्पथी, दया हेरांची पळोवन बिरमो पावताय जाल्यार तूं एम्पथी दाखयताय जाल्यार तूं तें देवाक मानवाचे 2 गूण ते कंपॅशन आनी एम्पथी. दयाळ, मोगाळ आनी एम्पथी. एम्पथी म्हूण सांगल्यार हेरांचें दुखतना म्हाकाय काळजान दुखल्या जावं म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवची. ताका एम्पथी म्हणटात हेरांची दूख पळोवन. देखून आमी कोणगी पडिल्ल्याक उखल्ल्यार देवाची कृपेची जर आमचेर वडटा. हेरांच्यो गरजो पळोवन हांव एकुमके साथ दिलो जाल्यार गरजेवंतांक पावल्यार देवाची कृपा म्हजे थंय वळटा. हेरांक हांवें उखल्ल्यार उबारल्यार वयर उपरल्यार तें आमकां देवाच्या लंगी हाडटा आनी देवाच्या काळजा सरशीन आमकां व्हरता. हें दुसरें लक्षण जडटी करिनाका. तिसरें आमच्या खातीर तें जिवनचें स्टॉप करीचें. स्टॉप लिवींग फॉर युअर सेल्फ. आमच्या खातीर कोण सुना म्हाका आवय बापायक गरजे म्हणना, भाव भयणीक आदार दिवचे म्हणना, सेसंबरा पळयचें म्हणना. हें चिंता पासा जाल्यार देव पासान करिना. त्या जाल्यार कुटुंबाक कुमकेसो आदार दिनाय. एक कुमकेसो हात तूं कुटुंबाक दिनाय, कुटुंब बांदून हाडूनाय. तुजी जिणी बांदून तूं स्वार्थी तुजे मात पळयताय. देखून मोगाच्यानो आमी कुटुंब बांदून हाडचें जाल्यार कुटुंबा भितर असल्याची कोणाची जडटी करीन वचो आमी, कोणाकी सकल करून वचो. कुटुंबांत अहंकार, गर्व बिलकुल आसनाये. कुटुंबांत बेंबिरांत आसनाये. मागीर खाले आसाचे दया आनी एका भावाक वयर हाडचेच आसले, भयणीक वयर हाडचेच आसले आनी कशें ते आवय बापायक सपोर्ट दिवचेच आसले. तसले मोण दाजे आमचे थंय आसाचे. देखून स्टॉप लिवींग फॉर युअर सेल्फ. गलातिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 20 श्लोक सांगता क्रिस्ता थंय म्हाका कुरसायलां, म्हजे थंय हांव जियेना. बगार म्हजे थंय जेजू जियेता. जेजूच म्हज्या फुडें आसा, जेजूच म्हज्या फाटल्यान आसा, जेजूच म्हज्या उजव्यार, जेजूच म्हज्या जाग्यार. हांव एकलो ना. जेजू म्हजे थंय जियेता. हांव जियेतां. क्रिस्तानाच्या भावार्थ क्रिस्ताचेर दवरिल्ल्या भावार्थांत हांव जियेतां. ताणें म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर ताणें ताचो जीव म्हाका दिला, कुर्सार भेटयला. देखून जेजूची ही उतरां म्हज्या काळजान परसाळाचे. तेजो हांव म्हजें कुटुंब हांव म्हज्या खातीर जियेना, म्हज्या कुटुंबा खातीर जियेतां. हांव इल्लो कुटुंबा खातीर सॅक्रिफायस करतां. म्हजें कुटुंब बळवंत करतां, अस्कत आशिल्ल्यांक बळवंत करतां. म्हजो एकुमकेचो बळवंत उजो हात हांव दितां. म्हाका कितलें साथ घे तितलें म्हजें कुटुंब बांदून हाडटा म्हळ्यार म्हजें कुटुंब परजळटा. तुजे खातीर जियेल्यार हेरांचे गरजो तुका दिसनात. हेरांच्या गरजांक तुवें दोळे धांपल्या बरी जाता. तुजी आशा ताका देखून तुजी आशा ताका भेटयचे. तेन्ना तुजी दया, तुजो संबंद ताचे लागीं जर तर तुवें दया दाखयली, तुवें एम्पथी दाखयली, देवा लागीं तुजो संबंद डीप गूंड जाता आनी ताची खुशी तूं जारी करताय. ताची खुशी केल्ली ताची भुरगीं म्हणटा आनी तो वेंगेन तुका घेता. तुजें कुटुंब बळवंत करून तुका जाय जाल्यार शांत समाधान तुज्या
कुटुंबात भरता. देखून मोगाच्यानो ही 3 कुटुंबांची लक्षणां आमचे थंय आसून आमचें कुटुंब बळादी जावन एकामेकां बरी पडजोळून दी आनी कुटुंबांत आमकां शांत समाधान मेळचें सगळींचें रावळें तें जावन दी. आमेन. मोगाच्यानो हे 17व्या आयताराची वाचपां आमकां येवकार दितात. देवाच्या राजाची मोलादीक प्रायसलेस नेचर ऑफ गॉड्स किंगडम दाखयतात. आतां आमी नियाळ केलो हे कुटुंब म्हणटा आमची बोदीक, हे कुटुंब म्हणटा आमचें दिर्वें, कुटुंब आमचें बोदीक. देखून जेजू म्हणटा ह्या 17व्या आयताराच्या वाचपां आमकां सांगतात, आमकां येवकार दितात देवाच्या राजाचे मोलादीक स्वभाव, द प्रायसलेस नेचर ऑफ गॉड्स किंगडम. देवाच्या राजाच्या दिर्व्याचें मोलादीक गूण, मोलादीक स्वभाव नियाळूंक आमकां ही वाचपां उलो दितात. आनी ते सोदूंक जाय जाल्ली जाणवाई ह्या विशीं आयच्या वाचपांत उलयतात. देवाच्या राजाक सोदून काडूंक, देवाच्या राजाचे तें बोदीक सोदून काडूंक आमकां जाय जाल्ली जाणवाई, ते देवाचें बोदीक मोलादीक बरी दिर्वें सोदून काडूंक आमकां जाणवाई जायचे म्हणून त्या विशयांत आयची वाचपां उलयतात. पयल्या वाचपांत सोलोमन राय देव ताका विचारता, तुका कितें जाय तें वेंचणीं कर. म्हणटाना आपणाक जाणवाय जाय, म्हाका जाय जाल्ली जाणवाय म्हणून देवा लागीं तो मागता, जाणवाय मागता. आपल्या परजेक अर्थ करची जाणवाय समजोणी म्हाका दी. म्हज्या परजेक हांव राय, म्हजी परजा तिका तुवें अर्थ करचें. तें एका लिडराचें लक्षण. तें करनाय जाल्यार लोक उपराटो उरता. आनी तांकां चलोवन व्हरूंक, म्हज्या परजेक जाणा जावंक अर्थ करूंक आनी तांकां चलोवन व्हरूंक न्याय नीत दिवची तसली म्हाका ती न्याय नीत दिवची ती म्हाका समजणीतून दी. ती न्याय नीतीक तें बदीक म्हाका हांव मागता म्हणटा तो. हें मोलादीक देणें म्हणटा. सोलोमन देवाची खुशी करूंक आशेता आनी हें बदीक ताका जाणवायचें देणें मेळटा. आदल्या संवसारांत मोगाच्यानो आतां आसल्या बरी बँकां नातलीं. हे पेपर नोट आतां आमकां पेपर नोट आतां बोल्सांत घालता आमी. हे पेपर नोट आदल्या संवसारांत आदल्या काळार नातले. देखून झुजा वेळी आक्रमणा वेळी लोक आपलो रायकायन चलवाल्यार दुस्मानाचें सैन्य येवन आमचें कुटुंब पिड्ड्यार करता म्हणून ते लोक कारण करतालो. आमचे आपली मोलादीक दिर्वी, आपले मोलादीक दुडू भांगार शेतांनी खोंडोवन पुरून दवरताले, धरणीर भितर पुरून दवरताले. ती पोतेली आनी ते राखतेली, सेफ किपींग करतेली. देखून झुजा वेळी दुस्मान सोजेर झूज जाल्ल्या उपरांत ते दुस्मान सोजेर बोदीक सोदून शेतांनी गुंतले खंय आनी दम पुरून दवरलां बोदीक म्हणून. ते मातयेच्या मुळकेनी ह्या लोंकडाच्या पेटेनी घालून मातये पोंदा पुरून दवरताले. कोळशांनी घालून हांडे लल्लान हांडे मणकेनी घालून पोंदा धरणी भितर पुरून दवरताले. देखून तेन्ना लोक मोलादीक बोदीक कित्याक पुरतेले म्हळ्यार सोजेर झूज जाल्या उपरांत सोदून येताले दुस्मान सोजेर खंय भांगार मेळटाली, दिर्व्या मेळटाली म्हूण. थंय हांगा वस्तून ते भायर धरणींत काडटले. तेन्ना बँकां नातले देखून धरणीर पुरून दवरचे. थोडे पडी पुरून दवरलेलें दिर्वें परत तें फाटीं घेवंक त्या पुरून दवरल्या मनशाक अवकाश मेळनातलो. पुरून दवरलां ताणें दवरून कोणें धरचें येजमान्यान आनी 10 वर्सांनी तेंचो दुस्मान सोडून वचोन ब्रिटीश हांगा कितले वर्सां आसले, मस्त वर्सां जाले. ते हांव तें पुरून दवरून वयर काडूंक जावना. देखून तांणी तांकां पुरून दवरलें भांगर तांकां काडूंक ना. तसलें दिर्वें अचानक थोड्यांक मेळटलें. कोणटाना आनी खंय बसल्या वेळार आनी खंय जाताना तें कांय वासाक धरणींतलें इल्लें वस्तीताना माती काडटाना तांकां दिर्वीं मेळटलीं, अचानक मेळटलीं. आयच्या वपारेंत धन्याच्या साकराक एका रयताक तो एक दुबळो रयत, धन्याचो साकर एक दुबळो रयत. इंग्लिशी ताका जामीन दिल्या वेवसाय करूंक, सगळी करूंक. ताका अचानक दिर्व्याची भेट शेतांत कोणटाना मेळटा. ताच्या लागीं आसलो इल्लोसो दुडू बोदीक बायल भुरग्यांच्या भांगारांनी तो वट्ट करून तें दर्याक दिता आनी तें शेत तो रयत आपल्या दर्यालागचें तो मोलादीक विकतें घेता. जाल्यार त्या मोलादीक मोल दिवन तें घेता. धनी चिंता, वो रयत कितलो पिसो वो रयत, ही पाळ पडली स्वत हाका कित्याक
कितें जावन दी म्हाका बऱ्या मोलाक ह्या रयतान ती स्वात म्हजे कडची काणयल्ली भोव बरें म्हणून तो उरता बैले भुरग्याक सांगता आमची पाड पडिल्ली आस्त ताणें हल्या रयतान बरें मोल दिवन काणयल्या हांवें सगळी आस्त ताच्या नांवार रजिस्ट्रेशन करून दिली म्हणटा. थोड्या दिसांनी ही रयताक त्या जाग्यार मेळ्ळें दिरव्याची खबर लीक जाता. आतां लीक अरे कडेन लीक म्हणटात. आतां लीक म्हणले पेपरांनी सगळो दीस लीक पेपर लीक म्हणून ही खबर लीक जाल्ल्या वेळी तो धनी सुवारता तो सुरसुरता तो धनी सुरसुरता हांवें विकल्या उपरांत ते दिरवे मेळ्ळे ते म्हजो जागो म्हणून आतां तसो जागो. तसली रिवाज आसली रोमाच्या अधिकारी जुद्यांत अधिकार चलयतना रोमाचे अधिकारी ती चलयतना एक रूल एपटी तुवें भूंय दिल्ल्या उपरांत ताका काल मेळ्ळें तुजें न्ही ताचें काणयल्ल्याचें. पूण हाचें कितें म्हळ्यार जुदेवांचे नियम आसले ती भूंय तुजी पूण भूंय मित्र आसली भांगारांनी मेळ्ळें तुवें ताका दनया पाटीन दिजें ती जुदेवांची. पूण रोमाकारांची रिवाज ती न्ही एपटी भूंय दिल्या ताका काले आसूं दी तें तांचें दिल्ल्यांक घेतिल्ल्यांचें म्हूण. तशें ह्या रयताक वरतो संतोश जाता तो धनी सुरसुरता ती आस्त विकल्ल्याक. आतां तूं तें बदीक विशीं ताका कितेंच करूंक जायना. ताका ह्या बदीका विशीं ताका कांय करूंक जायना. तितल्या मोलाचें बदीक ताणें वगडायलें म्हण तो सुरसुरता रडटा. म्हाका विचारना आनी दुसरी ओपार आहा तायच्या वाचपांत मांजेलांत दुसरी ओपार आहा. ह्या पयल्या ओपारेंत तो इल्लो ह्या ओपारीक इल्लो फरक आसा. पयली ओपार ताका अचानक मेळ्ळी तो ताणें शेतांतल्यान सोलोन येताना कोणटाना ताणें थंय ते बदीक आसा थंय दिरवें आसा म्हूण कोंडून ताणें कोणलें जस्ट कोंडून येताना ताका आवाज मेळ्ळो. ताणें डीप कोणटाना भितर पेवाची लोंकडाची पेट मेळ्ळी ताका हांडो मेळ्ळो. त्या हांड्यान भरून भांगार मेळ्ळें. अचानक मेळ्ळें तें. तो सोदून गेल्लो न्ही मतयां फाटल्यान गेल्लो न्ही. दुसऱ्या ओपारींत तो धनी ह्या वज्रां मतयांचो तो वेपारी तो ताका वज्रां वेपारी म्हणलें कितें मतयां म्हणलें कितें म्हणलें त्या वज्रां वेपारी वज्रां मतयांच्या वेपारीसाक बरें कळिता. ताका अणभव गा वज्रां पळोवन अणभव गा. तो बिझनसमॅन वेपारी तो आनी तो त्या बिझनसाक ताका कळीत आसल्या निमती तो सोदून येता. आनी एकल्याक अचानक मेळ्ळें हांगा तो सोदून येता एकडे तो आनी एकडे तो एका गांवांत आनी एका गांवाक ते मती हांव सोदून येता म्हाका हो चड मोलाचें बरें मती जाय म्हणून वेपारी येता. हे मतयांच्या वेपारीची जानवाय दाखयता ताचें शाणेपण दाखयता. ते दोगी जाण सॅक्रिफायस करतात. तो दिरवे मेळिल्लो तो मोलादीक दिरवे मेळिल्लो शेतांत तो आपलें बदीक सगळें तो विकता पळय तो प्रतिनिधी दिता ते चिंतनासतना जेजूक भेटतात. चिंतीनासतना भेटलो हांव जेजूक म्हणटात तसलो. ताणें कांय तरी अचानक जेजूक भेटलें दाखयता. थोडे जेजूक आतां अचानक भेटले. मगाच्यान एकलो तो वांजेलाचीं उतरां दिता. तो कसो आयलो म्हळ्यार अचानक ताका देवाचें उतार मेळ्ळें. एकल्यान ट्रेनर येतना ताका अशें उलयतना देवाचें उतार ताणें सांगलें. ताणें इल्लेशें सांगलें जेजून पातकी स्त्रिये कशें बक्षिलें गे म्हूण तें ताच्या काळजाक लागलें. तो एक पातकी जावन आसलो. जेजू थंय आयला म्हाका पातकी जाता पातकी आसलो हांव म्हज्या पाताक जेजू धुवन काडटा म्हणलें ताका स्पश्ट जालें. ताचें तें एका दोंगाचें पिशें बरी जातालें ताका न्हीद पडनासली. त्या रातीन ट्रेनर तो बरो न्हिदलो. असो फोन नंबर काणयल्यान ताणें सांगलें तुजें तें इगर्जेन कॅस्टला वचून मेळ म्हणून. ते फादराबाणी एकल्या बऱ्या मागण्याच्या मनशाक दाखयलें. राजमटीक मीज जिनी बदल्लो एकलो ब्रदर आसलो. मस्त गुत्तू ना कोणी बऱ्यो जिनी बदल्लो. म्हाकाय कळीत आसलो एकलो व्यक्ती आसा मस्त ब्रदर ते हांगा पळयता हांव म्हाका कळीत ना पूण एकलो ताणें जिनी बदल्ला. न्हीज जावन जेजूचे मोग ताच्या काळजान निशेता. ताच्या काळजान कृपा भरल्या दुडवाची आशा. हांवें व्हडलो प्रिचार जायचे हजारांनी लोकांक पटी सांगून गुंडयचे म्हणलें ताच्या काळजान ना. ताच्या काळजान कृपा भरल्या आनी तसलो एकलो म्हाका कळीत आसा. आनी तो वेपारी तो पळय तो अचानक मेळ्ळ्या बरी. तो अचानक मेळ्ळें म्हणटा म्हजो जेजू म्हाका अचानक मेळ्ळो म्हणटा तो. आनी तो ताचें दिरवें काणोन तो सदांनी ती जेजूच्या मोगान भरला आनी वाचता वांजेल वाचून तें नियाळटा.
तो व्यापारी आनी एकली व्यापारी तो व्यापारी आसा तो प्रतिनिधी दिसता सता खातीर वावुरते सत सोदतात तसले जायते सोत थोडे तरणाटे ताका मार तूं म्हाका भियेना हांव सता फाटल्यान आसा सांगतात तुमी मारा म्हाका मारा पूण तुमी म्हजो जीव काडटल्यात म्हजी कूड नासतल्या पूण म्हजें सता खातीर हांवें सोदून काडलें म्हजें सता खातीर रावल्लें म्हजें चिंता पळय हांव सता खातीर कितें चिंता सत काडून आसा तें तुमी लागड काडूंक जायना म्हणटाना म्हज्या दोळ्यान दुकां आयलीं वॉट्सॅपार मेळटा दोगी सोदून काडटात की दोगी जण तो रयती वो व्यापारी सोदून काडटात की देवाचें राजस्य जिणयेचें हाती व्हरतें बदीक जावन आसा म्हणून दोगांक कळटा देवाचें राजस्य ह्या जिणयेचें हाती व्हरतें बदीक आसा जें जाल्लें बदीक तें म्हणून कित्याक ते दोगी कित्याक ते हाती व्हरतें बदीक तें सर्गीचें रास हाती व्हरतें बदीक कित्याक म्हळ्यार तें देवस्य रास चलयता सर्गीचें रास हाती व्हरतें बदीक कित्याक म्हळ्यार देवस्य रास चलयता देवचो मोग देवचो सत देवचो नीत देवचो कृपाळ दयाळ त्या दयाळ देव सत देव न्यायनती दिवचो देव आमचो जाता तांचे कित्याक ते न्याय प्रकार मेळनातल्या वेळार लोक कसो उपराट जाता तरणाटे कशे उपराट जातात म्हण हांवें सांगाचें म्हणना तुमकां वॉट्सॅपार उक्तें मेळटा जो तुमकां युट्यूबार आनी जायतें पळोवंक मेळटा तसो गायड करता देवचो गायड करता देवचो रास चलयता आमच्या हॅपिनेसा पासत तोच रास चलयता आमच्या हॅपिनेसा पासत आमच्या सुखा पासत खुशे पासत हॅपिनेसा पासत तो सासणेक आमच्या सांगता तो आसा ताचे रास चलयता हाचें सगळें सर्गार आसचें आमकां आमच्या खातीर आसचें देवा लागीं आमी सस्ता ताचे सगळें सर्गार आसचें कितलें बरें बदीक मोगाच्यानो तुवें विचारिनासतना दुडवा कुमोवक तुका मेळ्ळ्याली तुवें विचारूं ना पूण तुका तुका दुडवाची कुमोवक मेळ्ळ्याली तें देवाचें मध्यस्तिकाद्वारे गॉड्स इंटरवेन्शन देव थोडे फुडें मध्यस्तिका घेतात मदें येतात आनी आमी विचारनातल्यान जाल्यार बदीक मेळटा तो ताच्या राजाचें बदीक ट्रेजर तुका दिता ताच्या राजाचें बदीक तुका दिता विन्सीन घरांत ताका अन्याय जालो ताका कांय वांटो मेळो ना बापायक घरावन एकल्यान मस्तो आशिल्ल्यान हाका भावाक दिनासतना तो भितर सरोन बापायक सोरो बरोवन ताणें आस्त ताच्या नांवार कवील करून काडयलें रिजिस्टर करून काडयलें आनी आतां केस घाल्या कांय मेळना आनी भायर तरणाटले इल्लेशे पयशे घालून ताणें घर बांदूंक धरलें पुताक काम ना पूत सोदता घालपाक गेला काम मेळोंक ना पूत काम सोदता आतां आख्या विन्सीक काम सोडून आयला काम गेलें हांगा गांवाक येयला घर बांदलें घर रावण बांदलें सोबीत 3 बेडरुमाचें घर बांदलां आनी 5 लाख ताणें लोन काडूंक ताणें लोन काडलां आतां तें लोन फारीक करचें कंत भरून फारीक करचें ताका मस्त कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार बायल एकली मात काम करता एक ल्हानशें काम आयाचें काम करता बायलेच्या कंसावळ पूत भायर गेला काम मेळोना मोगाच्यानो धूव भायर गेला काम मेळोना काम सोदतात आनी एकलें शिकता आनी ताका शिकोवन काम मेळचें दोगांक काम ना एकल्यान बळचें देखून खाली केलें म्हळ्यार देवान मध्यस्तिका घेतली आमी हांगा घर बांदताय जाल्यार तूं आतां 50 लाखाचें घर बांदताय जाल्यार 40 लाख आसल्यार 10 लाख मात लोन काडूंक आमी परमिशन दिता पद तुमी ओपिके दितात की म्हूण आतां तुमी 25 लाख लोन काडटा 10 लाख मात आसात म्हळ्यार बिलकूल आमी ओपिके दिना तुमी बांदा मागणें करता हांगा न्हू जाग्याक येवन बेजार करूंक दुसऱ्यांक आमी येना म्हणटा हांव वचना लोन काडल्या घरांक वचना कित्याक म्हळ्यार वखल धरल्या उपरांत बँकाचे फोन करतात कंत भरोवंक कशें जालें कंत भरूंक जायना त्या घरान समाधान सूख समाधान न्हीद येवचें जाल्यार न्हीद नासतना शांती आमकां जाय गी आतां पोरणे घर कित्याक वचूंक काडचें आमी 10 लाख मात आमी काडूंक सोडटा 40 लाख तुमचे आसल्यार 10 लाख काडूंक सोडटा तशें मग 50 लाखान 10 लाख काडयेत 1 करोड बांदताले 20 लाख लोन काडयेत ताचे वयर करता जाल्यार तुमी बांदा आमचें आमी मागता दोन हात वयर घालून मागता पूण आमी परमिशन ना मस्त लोकांनी घरां बांदूनात लोन काडून देखून संतोश नात पोरण्या घरांत पयसो जो कशें मार घर बांदचें देखून देवान इंटरवेन्शन केलें आनी कशें म्हळ्यार लोरे सामान कुमो केली वॉजियामान कुमो केली तेली सामान कुमो केली आनी विनान कुमो केली लेटिशान कुमो केली
आनी एलिजान कुमो केली. ताणें कुमो केली मात न्ही आमी तांकां सांगलें तुमच्या फ्रेंड्सा सांगाताय तुमी कुमो केल्ली देवाच्या महिमे खातीर तुमी तिळशीची हरलेली गरज जाल्यार आमी कुमो केली म्हूण सांगात जे. तशें आयकून एकामेकाची कुमो करताचे 5 लाख रियन बँकाचे सन दिले. आतां ताका निश्चित जाता चिंता नासतना जिवंक जाता कुटुंबांचें घट जावंकचें चिंता आसलो ती चिंता काडीचे. दुसऱ्यांक काडलें म्हळ्यार दुसऱ्यां तकलो केलो म्हळ्यार मेरीन विजेता लागीं तासो भावार्थ वांटून म्हणलो विजेता मेरी बायक मेरी ती बरी बुदवंत ती मस्त बायबल वाचता बरी काळजाय भावार्थाची ती त्या हाका विजेताक मेळ्ळी आनी विजेता लागीं तिणें भावार्थ वांटून काडलो आनी पट्टा धाडलो ताका. थंय तो आमच्या समर्थेचें जाणा जालो जेजूच्या मोगार पडलो आनी तो आतां याजाक जावंक बेसरला. तरणाटो चेडो प्रायजाली इल्लीशी जाल्यार याजाक जावंक जाय जे म्हणली ताका आशा आसा. ताका आमी मागण्याचो प्रसाद दित येता. आमी तें दिल्लो आमी पळय मोगाचें आमकां तें दिल्लो भावार्थ सुवार्ता दिल्लें एक वर्तें देणें आमकां दिल्लो भावार्थ एक वर्तें देणें आमकां दिल्ली सुवार्ता एक खातीर वर्तें देणें देवान आमकां दिजें जाल्लें. किराणाक हांवें एक इन्स्पिरेशन दिल्लें एक प्रेयरान ताका हांवें दिल्लें. होम स्टे घाल तुज्यो कश्ट पुरो पारी जावंक पुरो होम स्टे घालून पळय म्हूण ताणें एक ल्हानशें होम स्टे केलें. ताका बरें एक नांव आमी दोगां सांगाता बसून एक नांव दवरलें ताका. आतां तो करोडपती जाला तो. अभय सांगता म्हजो पूत करोडपती जालो मस्त ताणें आस्त काडून मस्त वयर आयला. कितले करोड गे म्हणून ताणें आमचेर सांगलां म्हाका हांगा सांगूंक जायना. तो ताका एक देवान दिल्लें हें म्हाका दिर्वें म्हणलो आमचे गिटी आमी आतां मुखार येयला पळोवंक आमकां आनी ताच्या रिजॉर्टाक आनी भितर येताना तो म्हणलो फादर हें देवान दिल्लें दिर्वें म्हजें देवा दिल्लें दिर्वें आमच्या मुखार ताणें धरणी दिंडी जाली. आमच्या मुखार हें देवान दिल्लें दिर्वें दिमी जाली. तरणाटो भुरगो आतांचे कोण देवाक वळखता देवान दिल्लें पयशे जाताना तुमकां वता कशें आमचें मन दिंडी जाली गेटीर ताणें गेटी लागीं गेटूक ती करून दवरली आमकां भितर आपणयलें आनी हें म्हाका देवान दिल्लें दिर्वें हाडलें आज इतलें म्हजें कलेक्शन म्हणून. त्या मोगाच्यान हें ताका दिर्वें देवान दिल्लें म्हूण वळखलो तो. त्या रेतान तो हांडो तो बॉक्स शेतांत मेळ्ळो तो उक्तें करिनासलो जाल्यार उदासीन दाखयलें जाल्यार आसड्डेपणां दाखयलें जाल्यार ताचे भितर आसल्या मोतयां बोचरां ताका मेळटलीं. तो आपले आस्त विकून ते बदीक तो बिलकूल ते शेत वॉलाक घेतो नातलो. ताणें उक्तें केल्ल्यान मेळ्ळो ताचें डब्बो खोलून उक्तो केलो. देखून देवाचे उतार बायबल आमच्या दारांत आसा आमच्या वयर मुखार आसा आमी उक्तें करता आमगे. एक घडी उक्तें केल्यार तांकां मोतयां मेळटात. म्हाका धैर्य दिवचें म्हाका समाधान दिवचें मुखार फुडें येचें तसलें म्हजें कुटुंब बांदून आसचें तसलें बळ दिवचें तसलें देवाचे उतार ती मोतयां उक्तें करून आमी वासीचें. हें स्पश्ट क्लियर करता की आमी एटेंटीव जायचे आमी गामान दिचे. असंख्य कृपा देवान हर एक दिसा म्हाका दिल्ली कृपा हे पळय हांवें म्हाका म्हज्या बदीक म्हळ्यार देवाची कृपा हे कृपा दितना त्या बदीक म्हाका कशें जाता गी म्हणून बोलयेक जेस्त मागणें केल्यार तें बदीक त्या पिडेस्त मनशा बदीक वखात पिडा गूण जायचे. एका मागण्यांक ती कशी गूण जाली देवा हांव ना फावो ताच्या मुखार देवा मुखार ताची स्तुती करूंक असो हांव फावो घेयना म्हणून बघता. देखून दिंबेर पडून तकली दरेंतून ताका आराधन करचें मोगाच्यान. म्हज्या बाबूय न्हू देव ताची विशेष कृपा आमचेर वतून आसा. आमी ताणें करचें तें कृत्यां पळय जाय देवान करचीं कृत्यां आमचें तें पळयचें आनी ताचो ताळो आमी आयकचें. हें गरजेचें. हें पयल्यान पयलें तो संदेश पयलो संदेश देवान आमचेर वचची कृपा आमी पळयचें त्या कृपा पळयचें आनी ती कृपाचो ताळो आयकचें. ताची जतन करची म्हज्या कुटुंबांत केल्लीं कितलीं बरीं कामां आसात ती म्हज्या कुटुंबांत केल्लीं बरीं कामां हांवें वळखचें आनी ती पळयचें. म्हज्या भुरग्यांक इतलें बरें दिलें म्हज्या न्हवऱ्या बरी भलायकी दिली म्हज्या भुरग्यांक दोगूय भुरगीं जालीं म्हण देवान आमच्या कुटुंबांत ताचो ताळो आमी आयकचें. हें मस्त गरजेचें. हें पयलो संदेश आयची वाचपां 17व्या आयताराचें वाचपां दितात देवाची कृपा पळय ताचो ताळो आयक. हें सर्गींचें हें वर्त देणें हें देवान म्हाका दिल्लें देणें तें
देवान दिल्लें ताणें करचें. दुसरो संदेश कोलो की म्हळ्यार देवान दिल्ली हर एक दिसा दिल्ली कृपा, हर एक दिसा ताची कृपा म्हजेर ती वता, हर एक दिसा ताणें म्हाका कृपा दिता. ती कृपा आमी आशेजे हे दिरवे आमी आशेजे म्हणून आयची वाचपाक सांगतात. देवाची कृपा हर एक दीस आमी आशेजे आनी ती घेवच्या खातीर कितें करूंक आमी कशी बरी जाय ती आमी ती घेवंक आमी घेवचे आनी ते गोंयच्या पासत आमी कितें करचें हें नियाळचें. आमी देवाची खुशी करचें. त्या वेळार ताची कृपा ताची आमी दर्शूंक जाता, आमी घेवंक जाता. आज नियाळ करया 2 संगती. पयल्यान पयलें देवान तुका दिल्लें दिरवें तुवें सोदून काडलां गी. देवान तुका विशेश देणी दिल्यात तुवें सोदून काडलां गी. मोगाच्यानो आमची भयण आयवी दिव्यास्वरा म्हूण आयवी डिसोजा आसली आतां ती आयवी दिव्यास्वरा म्हणून तिचें नांव घालता. आयवी दिव्यास्वरा म्हणून तिणें सिडींनी हजारांनी वयर कंथरां गायलांत. देखून आमची संगी तूं आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय, जेजू दिवं तुजी ससाय, आमकां दिवं तुजी ससाय. वयर लोकांनी ती पळयलां, व्यू केल्यात पळय ती. आनी तशेंच दैवीक देण्यांच्या पवित्रत्यान आमचेर तूं देवोन ये. पळय ते कंथरां आपूर बायची तिका देवान दिल्लें ताळो हें म्हाका देवान दिल्लें दिरवें म्हणटा. ह्या दिरव्यान तिच्या सगळ्यांक कुटाम तिणें बांदून हाडलें. हें दिरव्यांक ग्रेस स्काय म्हूण सांगता. देखून भावार्थाच्या तुवें आमी हर एकल्यान आमची दिरवी कितें सोदून काडन आमी ती देवाच्या राजा खातीर वापरल्यान की म्हणलें हें वाचपा निसारचें म्हूण सांगता. मागीर नियाळ करचें. ह्या भावार्थाच्या दिरव्या सांगाता येवची ग्रेस काय जर तर म्हजेर सांगाता बरो भावार्था त्या भावार्था सांगाता ग्रेस काय आसा ती हांवें सोदून काडची. कली ग्रेस काय म्हणजे तें आसा की हांवें सोदून काडचें. भावार्थाच्या मनशान ग्रेस काय आहा, भावार्थाचें दिरवें तातूंत ग्रेस काय आसा ती सोदून काडचें. सगळें विकोन तो आपलें शेत मोलाक घेता तसो सगळें तो विकता आनी मोळाक घालता. ताणें दिवचें दिरवें सोदून काडचें. तो देवान दिल्लें दिरवें आनी एकलो सोदून काडटा. त्या दिरव्या खातीर तो सगळें कितकें आसलें परत विकून तें दिरवें मोला घेता. तें दिरवें भोव मोलादीक हाका बद्द जायचें आमी. एकलो ग्रेस्त मनीस परशें उलयतना मस्त ग्रेस्त म्हळ्यार मस्त ग्रेस्त ताचें सांगें कितल्यो 30 करोडाचे चड पयशे ताणें ताचें जोडल्यात ताच्या बिजनसान म्हूण सांगलें ताणें आमकां. म्हजे कडेन पयल्यान कांय नासले पयशे बिजनसान हांवें इतके करोड हांवें जोडल्यात म्हणून ताणें सांगलें. पूण तो म्हणलो मागीर फादर म्हाका हो दिरव्यां दिरवें म्हळ्यार म्हाका एकलोच पूत आनी म्हज्या एकल्याच पुताक एक चक्को जाला तो तुमचें दिरवें तें मोलादीक दिरवें देवान दिल्लें. देखून हांव हर एका दिसा इगर्ज येता कुमगारपण येता हें देवान म्हज्या पुताक दिल्ल्या दिरव्या खातीर. आतां आमचें जालें पुतान आनी तांकां भुरग्यां नासल्यार म्हज्या काजनाक म्हजो काजन आसा फादर ताकाय तांच्या कुटुंबांत 2 जाणां भयणी तांकां एकल्याक भुरग्यां ना, एकल्याक एक भुरग्यां पूण ह्या चेरक्याक भुरग्यां नातना ताच्या पुताक तो रडटा दुकान म्हाका कितलो ग्रेस काय आनी म्हज्या फिल्गी नाणें म्हणून ताच्या पुता भुरगीं ना ती कायलें भुरगीं नाकात म्हणून बसल्या. पूण हाच्या पुताक चरको जालो काजार जाल्या पर्यंत दिरवें देखून पुताक सगळी आस्त पुताच्या नांवार ताणें आतांत वील करून दवरला. त्या पुताक आनी ताच्या भुरग्याक फुल्ल आस्त ताणें तें भुरग्यांक दिल्ल्या खातीर ताच्या शिकल्या खातीर न्ही ताणें व्हडल्यो सानंद काणच्या खातीर न्ही आनी कांय न्ही. ताका व्हडल्या कामाक आनी भायर वचून नजो तुवें हांगाच रावाचें म्हणून पुताक ताणें सांगलां आनी बिजनस पळयचें म्हणून. बाप देखून आमी मागया मोगाच्यान देवान आमकां दिल्लीं दिरवीं हें सोदून काडूंक ताका महिमान दिवंक आमी हर एक दीस मुखार सरया. प्रार्थया. सगळींच्या बापा आमच्या मोगाळ्या बापा तुज्या भुरग्यांक कृपेची तुज्या भुरग्यांचेर तुजी कृपेची जर वत तुजी खाकूळट आमकां किस्स भोव वर्ती मोलादीक जावन दिरवें जावन आसा. तुजी खाकूळट तुवें आमची बदकां बक्षिली ती जावन आसा आमकां मोलादीक दिरवें ऑफ इन्फिनीट वॅल्यू. तुजी मोलादीक वर्तें मोलादीक देणें तुजी खाकूळट तुजें बक्षाणें आमचे दोळे उक्ते कर
आमी पळोवंक तुवें आमचेर उतरली कृपा पळोवंक तुजें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत पळोवंक आमचे दोळे उक्ते कर आमचे कान उक्ते कर तुजीं पवित्र उतरां आयकूंक तुवें जें मार्गदर्शन आयकूंक आमचे कान उक्ते कर तुवें दिल्लें अती मोलादीक दिर्वें सोदून काडूंक आमकां कृपा तांक आनी बळ दी ताचेर आमचें ज्ञान आमचें गामान दवरूंक आनी तुवें दिल्लो शेवट आमी पंथाक पावोवंक जिणेचो संतोश शेवट पंथाक पावोवंक आमकां कृपा दी आमेन. दिव्यवाणी